नमस्कार तुमको पूरा जनाक विवेक ट्रेडर्साचे आयुर्वेद दर्पणाचे एपिसोड 7 आता तुमको पूरा जनाक आवांजनान करचे स्वागत। आज आमगेलोटू असायची डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक यांनी आमगेलोटू गुरबीणपण आणि बाळांतेराचे आयुर्वेदा उठू अशी रिलेशन आमगेलोटू डिस्कस करू असायची। सो डॉक्टर आमका आयुर्वेदा कशी आमका हेल्प करता गुरबीणपणांत ताजे विषयी थोडे सांगता। Actually, आयुर्वेदांतू हे प्रेग्नेन्सी आणि तुगेल वरी तुगे गुरबीणपण आणि बाळांतिरो म्हणून गेल्यान म्हणतात हा जी विषय खंयच्यान तू आता प्रसूती तंत्र आणि स्त्रीरोग विज्ञान म्हणतात ऑब्स्टेटिक्स आणि गायनकॉलॉजी म्हणतात बरं तशीच आयुर्वेदांतू प्रसूती तंत्र आणि स्त्रीरोग विज्ञान म्हणतात। आमगे प्रत्येक आयुर्वेद ग्रंथांतू आमगे टेक्स्ट बुक्स सांगतो चरक संहिता सुश्रुत संहिता अष्टांग हृदय पुराणतू ह्या विषयांतू विस्तृत जावनशील ज्ञान कसं असं की ते आमका तांतू सांगला तानी चरक संहितेंतू शारीर अध्याय म्हणून असं तांतू संपूर्ण जावन हे तुगेले चाइल्ड बर्था विषयान आणि तदनंतर वयले तांगेले डिलिव्हरी जाता तांगेले बाळंतिऱ्याचे केअर कशी घेवका कसं करूका ते संदर्भाचेरी आम्ही कसले नमुने आहार दिवका कसले नमुने औषध दिवका तांतू कसं पुरा समस्या येवच्या साध्यता आसा त्या संदर्भाचेरी त्या संदर्भाचेर आम्ही कशी ताजे डील करूका म्हणजे विषयान एक विज्ञान ते आम्ही मॉडर्न सायन्स आशिल्ली वरीची आयुर्वेदान समग्र जावन आशिल्लें ताका ज्ञान आमकां आयुर्वेदांतू मेळटा असं। त्या मात्र नाही आयुर्वेदाचे एक विशेषत कसं म्हणणारी इथे म्हणाले गुरबीणपण म्हणाले विषय एक बाई मनशे जीवनांतू एक महत्व जावन आशिल्लें एक घटन ती जेवचे कळ्ळें आणि ताका मस्त इम्पॉर्टन्स आयुर्वेदान दिला कसं लेखा म्हणारी आता एक बाई मनशी गुरबीण जाली म्हणारी तिने एक नवी जीवाक जन्म दिवची तसले एक संदर्भ कळवाय त्या चेडू आम्ही आईल त्या भूमिका येईल त्या नवो जीव तो चेडू कसं असं की ते आरोग्यवंत जावन आसका फिट जावन आसू का कळवाय सर्व रीतीने सर्व गुण संपन्न जावन आसू का म्हणून प्रत्येक आना म्हाका आशा आसता प्रत्येकल्यांक आशा आसता आपणा जाल्यार चेडू एक्स्ट्रॉर्डिनरी आसू का ते चंद आसू का ते बुद्धवंत असू का इंटेलिजंट असू का बेस्ट असू का टॅलेंटेड असू का सकट चंद्रावर कशी बुद्धवंत असू का म्हणाला असे सगळ्यांक आशिल्लेच ते सहज मनशाले सहज स्वभाव तो तशें असताना सो ताका एक क्रम असता ताका एक प्रयत्न असता ताका जेवका जालेले चिकित्सकी ताका जेवका जालेले आरायकी आमी कोण घेवका पडटा ते समग्र जावन आशिल्ले विषय आयुर्वेदांतू सांगिल्ले आसा। आता एक बायल मनशी गुरबीण जावचे म्हळ्यार तिगेले देहांतू एक नवो जीव उत्पत्ती जावचे आता कशी आमी एक भुंयतू एक बी घालून कशी आमकां झाड व्हड जातकी आता आमी भुंयक क्षेत्र म्हणटात त्या क्षेत्रांत आमी एक बी घालतात त्या बी घालचे कशी फूड आहे ते आमगेले कसं असं की त्या भूंय आमी त्या उळवून की ते माती हळद करून की ताका जेवका जाल्यार रासायनिक गोब्बर जेवका जाल्यार पुरो घालून ते आमी कशी रेडी करून तदनंतर चांग आशिल्ली बी सोदून हाडून घालतात बेस्ट क्वालिटी सीड्स आमी प्लांट करतात प्लांट करताना ते आमगेले झाड कसं असं की ते नेला वयरी आणि ते आम्ही घालची ते बी कसं असं त्या बिये वयर डिपेंड जावन ते झाडा क्वालिटी अशी समजव सो सेम कॉन्सेप्ट हांगा येता सो हांगा कशें म्हळ्यार हांगा बायल मनशाले गर्भकोश कसो आसा बायल मनशाले सगळे देहाचे गर्भकोश न्ही सगळो देहरूचे ताका आमी क्षेत्र म्हणटात ताजे भितर ते आमी घालेले बी कसं आसा की ते एक उत्तम जावन आशिल्लें एक प्रजनन जावका तांतू म्हण जाल्यार ताका आमी तयार करून घेवका जाता फुडें करची ते कसं करूका म्हळ्यार विशय आमकां आयुर्वेदांतू विस्तृत जावन विवरण मेळटा।
जावन बायल मनशानं एक गुरबीणपण येऊ का म्हणून मनात संकल्प केलेला त्यावेळी एक 2 महिने 3 महिने फूड दाखवून आणि तक जावं केलेली तयारी फिजिकल अँड मेंटल दोन्ही रीतीने त्यांनी तयार जावं का जाता खाली फिजिकली तयार झाला जायना मेंटली प्रिपेअर जावं का जाता मस्त जनान फिजिकल मात कॉन्सन्ट्रेट करचे वय मेंटली प्रिपेअर जावं का जाता कळलं सो त्यादन कशत म्हणारी त्या नवी त्या जन्मा येऊच कसं भ्रूण आम्ही भ्रूण म्हणतात ताका सुरवेक त्या ओवा आणि स्पर्म ओटू जाऊन जाऊत असेल कसं ते जाऊचे त्या भ्रूण फिटच म्हणतात ते हेल्दी जाऊन असता आणि तक जाऊ झालेलं विंगड तराचे आहार विहार पुरा आयुर्वेदांतू सांगितलं असं आणि ते आम्ही मनशा जीवनांत आम्ही तो ऐकून अशा बरोबर 16 संस्कार म्हणून 16 नमुने संस्कार असं मनशाल जीवनांतू 16 नमुने संस्कार आम्ही एक मनशाल सगळे जीवनांत असता म्हणारे आम्ही केले मालगाड्यान कोरून दवरलेलं असं परंतु सुरवे संस्कार मारी हे गर्भाधान संस्कार म्हणतात गर्भाधान म्हणारे फर्टिलायझेशन वॉट एव्हर कन्सेप्ट कन्सिव्ह जाऊच शिलाय त्या गर्भाधान संस्कार ते प्रथम संस्कार तदनंतर विंगड संस्कार येतात व 16 नमुने संस्कार मनशाल जीवनांतू असता सो या गर्भाधाना विषयांतू आयुर्वेदांतू विस्तृत झालेल्या विवरणे पुरा आमका मिळता तदनंतर तिने त्या गर्भधान झालेले 20 दाखवून 9 महिने तीन डिलिव्हरी जाऊ ती पिरियड ताका मी ती गुरबिणी म्हणतात आयुर्वेदांत तिका कसं म्हणारे द्वौहृदा म्हणारे कसं म्हणारे 2 हार्ट आशिल्ली म्हणून मस्त नवे वर्ड जाईल का आमची गाला ना 2 हार्ट आशिल्ले त्या संस्कृत टर्मिनॉलॉजी म्हणजे 2 म्हणारे हृदय हार्ट सो 2 हार्ट आशिल्ली तिच्यात काम म्हणारे एक तिगेल हार्ट असं आणि एक तिगेल पोटा भितर चेरडाल हार्ट त्या किती दिसान हार्ट बीट स्टार्ट जाता सो त्या चेरडान तिगेल असते दोन तिगेल देहांत असते ते काळ तिथे 2 हार्ट असतात सो ती द्वौहृदा म्हणून आयुर्वेदांतू एक विशेषण ते कळलं त्या विशेषण शब्द दिला तिका आयुर्वेदांत त्या टायमारी त्या 9 महिन्यांतू तिगेल्या आरोग्य विषयांत आम्ही कश करूयेत ती कसकसन आहार देऊ का खंची महिन्यांत कसकसा आहार देऊ का ते चेरडाले शारीरिक मानसिक जाऊन ते चेरडू चांग जाऊन वाढू का जाल्यार त्या कसकसन प्रकोर का म्हणाल विषयाने आम्ही एक जाऊन म्हणजे हॉट सब्जेक्ट ते आम्ही पुरा डिस्कस करू जायना सो ब्रीफ जाऊन आम्ही एक टिप्स म्हणतात ते आम्ही आता पळयत आता मी त्या 9 महिन्याचे पिरियड कसं असं की आम्ही त्या 3 पार्ट जाऊन आम्ही डिवाइड करू येत प्रथम त्रैमासिक म्हणतात म्हणजे फर्स्ट 3 महिने फर्स्ट ट्रायमेस्टर नेक्स्ट सेकंड ट्रायमेस्टर द्वितीय त्रैमासिक तृतीय त्रैमासिक म्हणून आयुर्वेदा म्हणतात सो कसं कशें केला म्हणारी त्या 3 महिन्यांतू त्या गॅपारी तिच्या शरीरांत विंगड नमुन्याचे लक्षण विंगड नमुन्या डेव्हलपमेंट स्टेजेस ते 3 स्टेज विंगड नमुन्याचे तिच्या बॉडींतू चेंजेस जाता वता सो ताजे जावन आमी ते आमकां ते स्टडी करचे खातीर जावन आमी हँडल करूं सुलभ जावचे खातीर ते 3 जावन पार्ट करून आमी ते डिवाइड केला आता त्या फर्स्ट ट्रायमेस्टर म्हणटात तांतू मुख्य जावन कसकसन पुरा लक्षण असता एक बायल मनशेलान तू तुम पुरा गोतस आम्ही कसं म्हणतात ती दुवाळ म्हणून म्हणतात कळलं सो 30 जणांना तू त्या टायमारी दुवाळ असता दुवाळा लक्षण कसं नाही तांका नॉसिया वॉमिटिंग सो मॉर्निंग सिकनेस म्हणून कसं सांगतात की मॉर्निंग सिकनेस असता तांका सकाळी उठ्याल फुडल्या तांका वंकार येवचे कसं नाही खावच्या जायना कसं नाही घाण हे केल्यार जायना वासऱ्याचे कसण्याची पुरमोळू शीत शिजेले घाणी तेगे रंदे एका पेटी बामणाने चढवलेला जायना बमना लागलेला जायना बमना पडेला रे वंकार येता बमना पडेल्यार जायना सो तसल नमनेचे आणि तसल पुरा लक्षण तंतू सूर येता त्या टायमारी ते ह्या पुरा जेवच कसले म्हणारी तिगेल ते शरीरान जेवचे हार्मोनल चेंजेस कसं नसतं आता चेरडान ते पोट्टांतू गर्भाधान जाले मागीर थंय एक प्लॅझेंटा म्हणून फॉर्म जाता कळ्ळें प्लॅझेंटा आनी तुगेल्या हुक्कूळ बळ्ळी
कसं तुगेले अंबिलायकल कॉर्ड प्रेझेंट आणि डेव्हलप जाता तांकां विंगड नमूने हार्मोन्स आणि सेक्रेट जाता त्या हार्मोन्स तुगेले आंगा वयरी ते परिणाम जाता ती कसल पुरा लक्षण येता एक सेल बिलियन्स ऑफ सेल्स जाता वय करेक्ट एक आशिल्ली त्या मल्टिप्लाय जावन व्हड जाता वताना वय ताका ताजे आहार खंय दाखून मेळटा औषधे देहा दाखून मेळटा थ्रू द प्लॅसेंटा एंड अंबिलायकल कॉर्ड ताका फूड तांतकून मेळटा ते वाडटा सो त्या संदर्भाचेर तिगेल्यान तूं नाना नमने लक्षणां विसरूर जाता मेन जेवण आशिल्लें तें नॉसिया आनी वॉमिटिंग सो त्या टायमाचेर तांकां कशी हँडल करता म्हळ्यार ते व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय म्हळ्यार आता ಕೆಲವು जनाक कसं लक्षण मस्त असताना कळलं ಕೆಲವು जनाक विपरीत असता ಕೆಲವು जनाक मॉडरेट असता वय आता विपरीत जाल्लेले अशी लक्षण हांव एक बायल मनश एक चेल्लेक पळयला ती खंय टायम म्हळ्यार तिका नॉर्मल मनशान बसून आमी डायनिंग टेबलार की भायर घरा भितर बसून ती फूड खावचें जायना तिणे वॉशरूमा वचून फूड खावचें शी कॅन ईट ओनली इन द वॉशरूम ती वाटी घेऊन वॉशरूमा वचून बसून जेवल्यार मात्र तिका फूड घेवचें जाता तसं नमण्याचे एक विपरीत परिस्थिती केलो कडेन असता आणि कसं म्हळ्यार सकाळ म्हणटा डॉक्टर तशी पुराय नाही त्याची कसं ते मेंटल वेलबिंग नाही तुम्ही तशी म्हणता आशिल्ले फिजिकल मात नाही मेंटल वेलबिंग नाही पण तिका होत असताना आपणाक अशी जगता म्हणून आता फॉर एक्झाम्पल वडी जगतरी गुरबीन पण येता म्हणटाना तिका आम्ही प्रेडिक्ट करू जायना इट इज अनप्रेडिक्टेबल कळवा खंयची बाई मनशी कशी टायपार राबतात गेले ते बुधवार कशी राबता म्हळ्यार विषय ती गुरबीन जाले मागीर ती काय कळचे घरात काय कळचे ताजी फूड ते टॉप सिक्रेट बायल मनशा एक सिक्रेट फर्स्ट पुराय खुशी फर्स्ट आयुर्वेदान तू फक्त न्ही नॅचरल वेळान तू गुरबीन जायना जाल्यार आयुर्वेद सपोर्ट करते की गुरबीन जावच्या खंडित ताका आमी इन्फर्टिलिटी म्हणतात कळवा दॅट इज इन्फर्टिलिटी डेफिनेटली इन्फर्टिलिटी ते अनेक वास्ट सब्जेक्ट ते कळवा इट इज अ डिफरंट वास्ट सब्जेक्ट इन्फर्टिलिटी म्हणतात सो दॅट विंगड सब्जेक्ट ताका ज्याला विंगड एक्सप्लेनेशन ताका अनेक आमी एक एपिसोड भितर करपाक जातले सो आता मी अनेक असता अंतू असता आता प्रेग्नेन्सी जाल्यार येस पळय प्रेग्नेंट जाल्ले म्हळ्यार फुडल्या तिका डिलिव्हरी जेवता दोटाय कसकसने प्रॉब्लेम आवच्या ಕೆಲವು जन थ्रेटन्ड एबॉर्शन हॅबिच्युअल एबॉर्शन असता ಕೆಲವು जन थ्रेटन्ड एबॉर्शन असता ते फिटस कसं असतं ते ओळखा नव्हते 9 महिने पोट्टान तू ते ಕೆಲವು जनाक नाना नमण्याचे समस्या येवची साध्यता आसा ताजी कितें जावन ते फर्स्टा 3 महिने पळय इट इज अ व्हेरी क्रुशियल पिरियड सो त्या 3 महिन्यान तू मस्त जागृत करता जाता त्या दुवाळ नंतर तिगेल फुडा विशयान आणि तिगेल मेंटल कंडिशना विशयान आम्ही मस्त जागृत घेवका जाता नाही नातल्यार तिका कशें एबॉर्शन आनी जेवचे चान्सेस असता आणि ಕೆಲವು जनाक फर्स्ट ट्रायमेस्टरान तू बॉडी पार्ट्स बिल्ड जाता की मग सो युजली एक सेलांतल्यान मस्त बिल्डिंग अप आणि युजली रेस्ट करू सांगताची कोणाक सांगू नका म्हणताची नाही कसले सांगू नका म्हणता ती म्हळ्यार कसं चेडून जाल्यार कसं चेडून जावन कसं एबॉर्शन जावं जाल्यार पुरा गांवभर सांगचे नाका म्हळ्यार ते जावन 3 महिने जायना अशी 3 महिन्यात तर मागीर युजली सांगता ताजी तेरा तू सांगिले त्या 3 महिने पळय इट इज व्हेरी क्रुशियल पिरियड त्या टायमार मस्त ट्रॅव्हल करची जावो मस्त जड उबारची जावो मस्त फिजिकल आणि मेंटल स्ट्रेन घेवची जावो त्या टायमार करू नजा आणि तांकां आयुर्वेद कसं सपोर्ट करतो वय फूड सांगता ते फूडच पळय आता न्ही दॅट डिपेंड्स अपॉन द सिम्पटम्स तिगेल कसकसले लक्षण पळय ताजे वयर डिपेंड जावन आमगेले ट्रीटमेंट आस्पेक्ट असता आता युजली कसं नसतं म्हळ्यार ಕೆಲವು जनाक हायपरेमिसिस असता हायपरेमिसिस म्हणटा ती कंडापट्टे वोंकी सिक्कापट्टे इतले चड असता म्हळ्यार तांकां उद्दास समेत पिवचे जायना तेदन तांकां हॉस्पिटलायज करून आमी ड्रिप्स दिवचे ना म्हण परिस्थितीन येता सो ताका आमगेल्यान तूं लायक मेडिसिन आयुर्वेदान तू सांगितलं असं तू ऐकून अशा बरोबर मादी फल रसायन म्हणून पुरा मेडिसिन एक सिरप आणि असतं ते मस्त चांग जाता ते मॉर्निंग सिकनेस बारी चांग जाता सो त्यानंतर आणि अनेक वखद असतं अनेक मेन जेवण कसं म्हळ्यार तांकां न्यूट्रिशन होऊन जेवचे चान्स असता आता वॉमिटिंग जात म्हळ्यार व्हड न्ही वॉमिटिंगा निमित्त कसं जाता ते औषध न्यूट्रिशन मेळना म्हळ्यार चेडू चेडाले ग्रोथाक एक प्रॉब्लेम जाता
त्या टायमार आम्ही कशी करता म्हणारी तिका स्वल्प 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 फूड दिवका जाता एका फावटी लार्ज क्वांटिटी फूड तिका घेवचे जायना स्वल्प स्वल्प फूड एक एक घंटे गॅपार तिका कसं इष्ट की फ्रुट्स जाले फ्रुट्स आणि आयुर्वेदान कसं म्हळ्यार प्रोटीन कार्बोहायड्रेट फॅट पुरा बॅलन्स्ड अशी फूड तांकां त्या टायमार आम्ही दिवका जाता न्यूट्रिशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट ड्युरिंग दॅट 3 months ऑफ टाइम आयुर्वेदान कसं सांगला म्हणारी मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट्स कसं की आता पहिले आम्ही फुडल्या एपिसोडा उलयतना हांव सांगिल्लें ते अँटी ऑक्सिडेंट अँटी ऑक्सिडेंट प्रॉपर्टी मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स आणि चड आसा दूध दही ताक लोणी तूप कळ्ळें हे आमच्यानी चड तांतू यूज करता तशीच ग्रीन व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स असेल पुरा बॅलन्स्ड डायट आता आणि कसं म्हणाल आनी दाळ आमगेले कळ्ळें द्विदळ धान्य म्हणटा ती आमगेले दाळी वेगवेगळे नमूने दाळी ते आम्ही चड तेगेले फुडांत आमी डेली 1 कप जेवण दाळ तिका दिवपाची तूप भारी लायक एक म्हळ्यार तूप आयुर्वेदांत योगवाही म्हणून सांगला तुपाक आणि त्या तुगेले ब्रेन डेव्हलपमेंटाक भारी चांग चेडवाले ब्रेन डेव्हलप जावच्याक नर्वाइन सिस्टम डेव्हलप जावच्याक तूप भारी लायक म्हणून सांगिल्लें आसा देखून ते आमी तूप आणि मिल्क प्रोडक्ट्स आम्ही चड यूज करता आणि म्हणून सांगून म्हळ्यार त्या टायमार तिगे शरिरांत पित्त दोष वृद्धी जाता ताजे ते वॉमिटिंग दाह पुराशे अनेक ताका बेस्ट उपाय कसं नाही म्हळ्यार आमगेले ल्हाई लाजा म्हणून सांगला आयुर्वेदांत ल्हाई ताका संस्कृतान लाजा म्हणतात सो लाजाचे उपयोग आसता तुका मस्त आमगेले अष्टांग हृदयांत वाग्भटाचार्यान हे लाजा म्हळ्यार कसं असते आमगे ल्हाई म्हणटा ती ते आम्ही गुरबिन्यांक फर्स्ट ट्रायमेस्टरांत मस्त चांग जाता म्हळ्यार एक अभिप्राय आसा ते कशी यूज करता म्हळ्यार आम्ही आयुर्वेदांत एक एनर्जी ड्रिंक म्हणटा ती ते एनर्जी ड्रिंक हे लाजा म्हळ्यार आसता ल्हाई ताजेर आमकां एक लाजा मंड म्हणून करतात ते एक एनर्जी ड्रिंक सो तिका ते वॉमिटिंग आनी असून बॉडी एनर्जी फॉल जाल्यार तेन्ना एनर्जी उण येशिल्ली तेन्ना तिगेली एनर्जी चड करचे खातीर जावन हे आमी आनी कसं म्हळ्यार ते शीतवीर्य द्रव्य म्हणटा ताका आनी ते लघु लघु म्हळ्यार लाईट फॉर डायजेशन कित्याक म्हळ्यार ती वॉमिटिंग करून करून तिगेल्या पोटांत तशी अग्नी पुरा उण जावन आसता डायजेशन पुरा इम्पेरमेंट जावन आसता त्या टायमार तिका लाईट अशी फूड दिवपा जाता डायजेशनाक बहळ सुलभ आशिल्ले वस्तू दिवपा जाता एक दोनीच कसं म्हळ्यार शीतल द्रव्य म्हळ्यार बॉडी कुलिंग करता आसले फूड आमी केन्नाय दिवका अनेक विषय म्हळ्यार त्या टायमार पळय मस्त स्पायसेस आनी खावच्या ना हांव तुमका वेळेस सांगलें गायचे वय मसाला आयटम तुगेले नॉर्थ इंडियन म्हणले चायनीज म्हणले जंक फूड आणि तुगेले एरेटेड ड्रिंक्स असले कोका कोला ताजे दोवळ असला कष्ट ताजे दोवळ असले कष्ट त्यावे दॅट इज ट्रू बट इन जनरल तसले आम्ही आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड आणि आर्टिफिशियल जावन कुक केलेले तसले विंगड विंगड नमन्याचे केमिकल जावन कुक केलेले तसले फूड जाल्यार तितके आमी अवॉइड करून जाल्यार तितली चड नॅचरल अशें फूड तिका दिवका आनी हे लाजा विशय सांगता आशिल्लो ते लाजा मंड म्हणून ते कशें करचें म्हळ्यार एक मुष्टी ती ल्हाई कसं की आम्ही घेऊन सम विंचून आणि पुरा तांतुले पुरा भात गीत आणि काणू तर नंतर ते एक 2 जेव्हा 3 ग्लास उदकाक घालून तिंबोका एक 5 निमिष तिंबोन जे तरी ते बॉईल करता आम्ही हय बॉईल करता ते बॉईल करून एक 10 मिनिट्स बॉईल करून जाले मागीर कूल जावच्या सोडटा तर नंतर गाळसुका गाळसून ते मेळेल कसं ते क्लियर वॉटर आस पळय ते उदक आस पळय ताका लाजा म्हणटा ताका थोडीशी सैंधव लवणा म्हणून एक मेळटा सैंधुपू म्हणटा ती आयुर्वेदांत ते एक मीठ ते आता आमगे व्हाईट सॉल्ट आस पळय तशें रेड सॉल्ट पिंक सॉल्ट हय वॉट एवर पिंक सॉल्ट ते आमकां सैंधव लवणा म्हणटात ते एक 2 पिंच ताका सैंधव लवणा घालून तीन ते थोडेशी इलेक्ट्रोलाइट्स पळय ORS आमी दिता पळय त्या टायप तीन थोडे रोज दिसता पित्त आसल्यार तिगेले ते बॉडी तशी ते एनर्जी रिस्टोर जाता एक गुरबिन टाइमार मात्र बाकी टाइमार पिवेता पित्ता लक्षण आस म्हणून जाल्यार आता ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ತಾನೆ ಉಚ್ಚಿ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಹೂಮೆ ಉಚ್ಚಿ अंगा उज्जूस येता म्हणतात ಕೆಲವು जन आमगेले येतात कितली जन
सगळे इडी मೈ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಲು ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಯ್ಯ ಲಯ ಉದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಲಯ वय भारी छान पय्या उज्जता, पय्या तळवते उज्जतात आणि आईस वॉटर आणि पाय दवरतात किती जण. पय्या एक नमने उज्जो दाह म्हणतात आयुर्वेदात. दाह मागीर तांकां ताण येवची, सिक्खापटे ताण येवची, तोंड ड्राय जावचे. डायबिटीस ना कसं नाही ना, अशी तोंड ड्राय जावचे कसल पुरा आशिल त्यांना. आणि तांकां जीर्णांग समस्या आशिल त्यांना, पोट्टा संबंध पावील कसं नाही ताका हेवी फूड आणि कसं नाही घेवचे जायना ताका. आता कसं एक ताप आयला, एक ताका वीक चला तो ताका कसं नाही ताप आयला, ताका पोट्टा खावचे जातना त्या टायमार जाल्यार हे लाई मस्त लायक तू मंड कोण दिवका म्हण ना तशी लाई आमी कालयतात. आमी थोडे त्या गोड घालून थोडे सोय घालून कालयतात ती गोड पोषण गोड फोसो करून ते कालवून दितात ती. तशीच केल्या पट्टी ताका आमी हिंगा सोय म्हण करतात ती गोत ना. तर मिरसांग आणि सोय घालून धाडानु ताका थोडे हिंगा उद्दा घालून मीठ घालून ह्या बरसूचे लाई ताका बरसूची आणि नारळाला चाल घालका थोडे ते बरशिल्यारच पण त्या भारी छान जात तुका तशी खावी येतात. सो त्या लाजा म्हणाल्या आयुर्वेदांत मस्त महत्व दिलेलं असं. सो त्या फर्स्ट ट्रायमेस्टरांतू आम्ही असल पुरा जागृत करून तिका कूलिंग आयटम दिवन चांग न्यूट्रिशनल फूड दिवन त्या फर्स्ट ट्रायमेस्टर आमगे गेले मुळकरी ती गेले हेल्दी जावन ती गेले जाले. नेक्स्ट फेज म्हळ्यार सेकंड ट्रायमेस्टर आम्ही द्वितीय त्रैमासिक म्हणतात. त्या टायमार साधारण तिक त्या दुवाळ्याचे लक्षण आणि ऊंग येता ऊंग जावन ती चिकेत गेला तू स्टॅबिलिटी येता. त्या टायमारी मस्त कसं नाही आम्ही ह्या न्यूट्रिशन छान देऊ का तिका थ्रू आउट ताजे पशी मुख्य जावन मानसिक जावन तिने संतोषानाशिवरी आम्ही पळून घेऊ का. इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फॅमिली सराउंडिंग्स तिगेले सगळे तिगेले घरकडचे कोण जन असत ती तांणी ताजी बगी कॅर घेवपाक जाता. ती गुरबिणी म्हणटा ना तिगेले बगी मस्त कॅर घेवपाक जाता. तिगेले मना दुखोवची जावो बेजार जावो जावच्या नाच्या कसं लेका म्हळ्यार आतां पळय आतां आमकां कसण्याची मनाक दुःख जाल्यार बेजार जाल्यार संतोष जाल्यार प्रत्येक टायमार आमगेल्या शरिरांत तू योडिगड नमने केमिकल येता केमिकल जनरेट जाता कळवा. ते विंगड केमिकल एन्झाइम्स ते परत आता त्या ब्लडांत वता त्याच ब्लड न्हू चेरडाक सर्क्युलेट जावचे थ्रू प्लॅसेंटा. आता एकले खंडापटे कोप आसता कळवा उरलेले उतरां कोपता आणि केन्ना पळयल्यार बेजार करता डिप्रेस जाता म्हण जाल्यार तिगेल्या शरिरांत विंगड नमन्याचे तिगेले केमिकल चेंजेस जाता, हार्मोनल चेंजेस जाता, केमिकल चेंजेस जाता ब्रेनांत. सेम त्या ब्लडांत येता सेम ब्लड चेरडाक वता चेरडा देहा भितर वचून त्या चेरडा देहांत सेम तसलेची भावना त्या चेरडा काही पोट्टा अशी चेरडान तुले येता. देखून हांव आनी हें सादृश्य पळयलां म्हगेले मेडिकल कॅरियरांत. हांव कोण ते तांगेले गुरबीणपणांत कसलकी कारणान कसं की तांगेले आजी बेजारान की आशिल्ले तेन्ना चाइल्डवाल्यांत तूं कसण्याची ऊन येवची तसले कसं डिफॉर्मिटीज म्हणतात ती डिफॉर्मिटीज येवत तसले पळय ते हांव म्हगेले प्रत्यक्ष म्हगेले दोळ्यान हांव पळयलां. केलो केजीसांत हांव पळयलेले आसा. देखून मस्त जागृत जावका आणि त्या संदर्भाचेर छान छान विषय तिने आलोचन करतात लायक विषय वाजूका कळवा. आता आम्ही सांगितले तर कसं नाही आमगेले धार्मिक जावन आशिल्ले छान आशिल्ले कसं बुक की त्यांचे लायक ग्रंथ की तसल पुरा वाजूचे म्युझिक लायक म्युझिक आयकूच की आणि हॉरर मूवी पुरा पळोवचे नज तिगेले मनांत कसं नाही मेंटल इम्बॅलन्स जाव तसल कसं नाही पळय ते हें जावो संदर्भ जावो तसल आमी क्रिएट करू नज. सो केन्नाय तिगेले मन शांत जावन आसता संतोषार आसूं का तेन्ना सेम त्या पुरा आमगेले त्या चेरडाल वयरी परिणाम जाता खाली फुड्ड मात्र न्ही. सो त्या वेळी आमी मनांतून दवरून घेवका पडटा. आता आमगेले पुराणांत पळय अभिमन्युले आणि प्रल्हादाल विशयांत आनी पुरा अभिमन्यू ताणें पोट्टा आसतना कृष्णान ताका चक्रव्यूहांत कशी वची म्हूण सांगून सांगिल्लें म्हूण इट इज व्हेरी मच सायंटिफीक ते. सो आत्ताय म्हाका कितलींय जणांन आवसून आस पळय म्हगेलें सांगिल्लें आसा ते चेडू आपणालो तूं कम्युनिकेट करता. हांव खुशी जाल्यार तेन्ना ताजे मुवमेंट्स चड आसता हांव खुशेर आशिल्ले तेन्ना त्या चेडाल मुवमेंट पोट्टांत चड आसता
बेजारान आशिल्ले ते मुवमेंट उणे आसता तसं तांणी म्हळ्यार आय डोंट नो म्हळ्यार तांणी फील केलेलें न्हू ते आमकां कळना ते सो तांकां ते फील केलेले सो ते तांगेले भौतशास्त्र पुरो भावनाशास्त्र पुरो प्रत्येक आमी भौतशास्त्रांना पळोवचें जायना न्हू भावनाशास्त्र म्हूण एक आसता सो ताजी बी काही शके पुरो बट इट इज सायंटिफीक इथे आमगेले त्या पुराणांतूय सांगिल्लें आसा शास्त्रांतूय सांगिल्लें आसा सो आमी ते मस्त जाग्यार घेवपाक जाता आणि थर्ड ट्रायमेस्टरान कसं जाता आता सेकंड ट्रायमेस्टराचे एक साधारण म्हणटात ती गेले सेम आमी तिगे न्यूट्रिशन वेलबिंग आमी कंटिन्यू केले ती थर्ड ट्रायमेस्टर आयली म्हणटाना पोट्टांचो चेडूं समज वाडत येता तेन्ना पोट व्हड जाता ग्रोथ चेडूं रॅपिड जावन ग्रो जाता आफ्टर सेकंड ट्रायमेस्टर थर्ड ट्रायमेस्टर रॅपिड जावन ग्रो जाता तेन्ना तिगेले पोट्टान कसं म्हळ्यार तिगेले इंटेस्टायन्स ताका पुरो जाग होवंक जाता ते इवन पोट्टांत येता हृदयाक येता ते तूं पळोवन वतस सो तेन्ना तिगेले शरिरान कशें जाता म्हळ्यार ते कंजेशन जाता पोट्टा भितर ते कसं आसता तिगेले पेल्विसा भितर जेवो तिगेले पोट्टा भितर जेवो कंजेशन जाता त्या टायमाचेर वेगवेगळे नमूने प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता कसं न्ही वायू प्रॉब्लेम पुरो गॅस प्रॉब्लेम्स थंय दुखचे हांगा दुखचे अनइजीनेस जावचे कॉन्स्टिपेशन जावचे युरिन समज फ्लो जावचे ना कसले पुरो कसल्याची समस्या पुरो तेन्ना स्टार्ट जाता तेन्नाय आमी इफेक्टिवली आमी ते हँडल करपाक पडटा आयुर्वेद कसं सांगता आयुर्वेदांत आमी कशी करूं येता आमगेले घरकडे आयुर्वेदांत ताका मस्त नमुने वखद आमी दिता ती ते आमी हांगा डिस्कस करचे नाका आमी होम रेमेडी आता तुका सांगलें फर्स्ट ट्रायमेस्टरान तूं अशी लाय उदक आनी तूं घेव येता म्हणून सांगून आता फर्स्ट ट्रायमेस्टर हांव सांगलें तुका कोकम तुगेले कसं म्हणटा ताका भिरिंड्याचे कोकम ज्यूस आसा पळय दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड मेडिसीन तुगेले मॉर्निंग सिकनेस आसा पुरो आसा पळय ते पित्त म्हणटात आमी ते मागीर कोकम म्हणटात ते कोकम ज्यूस ताका मस्त हेल्प जाता त्या म्हाका ते सोण गेले आता थर्ड ट्रायमेस्टरान गॅसाची समस्या जाल्यार तेन्ना कशी करूं येता ती म्हळ्यार फर्स्ट तिगेले बबल मुवमेंट्स समज येवचे परेन आमी पळोवन घेवका बबल मुवमेंट समज येवका जाल्यार ताका जेवका जाल्यार ते आमगेले इसब गोला तसले वस्तू ते आमी चेड फायबर्स म्हणटात फायबर सप्लिमेंट्स त्या टायमार ग्रीन्स फायबर्स त्या परत तिने चेड घेवका आणि बेस्ट ताका ऑप्शन म्हळ्यार जिरे उदक जिरे कशायो आणि बडेशेपी म्हणटा पळय बडेशेपी सोंप म्हणटात सोंप म्हणटा ती ते उत्कृष्ट जावन आशिल्लें वखद ताका आता आमी हॉटेलांनी गेल्यार आमकां सोंप आनी खावचें दितात कसले म्हळ्यार एक दिसताना नापास येवका न्हू हंगेले जेवण जेवण नापासताना येवका जाल्यार पोट्टा गॅस येवचें न्हू गॅस जाल्यार तो एक दीस येना ताका हॉटेलाक ते फ्री दिवता न्ही खावच्याक ते खावन एक दीस नापास यो मारे आमगेल्या हॉटेलाक म्हणून तशी सो सोंप इज ए व्हेरी गुड डायजेस्टिव्ह मात्र आमकां पळयता ते मस्त चीप दिसता ते टेबलार दवरून आसता बट आयुर्वेद रित्या पळयल्यार ताका शतपुष्पा म्हणटात आयुर्वेदांत सोंप म्हळ्यार आमी ते हिंदीन म्हणजे सोंप म्हणून आमचे गेल्यान बडेशेप म्हणटात ती एक्चुअली आयुर्वेदांत ताका शतपुष्पा म्हणटात ती शताहुआ म्हणटात ती शतपुष्पा म्हणटात ती ताका तेच सोंप जालें मागीर सो ताका अनन्य जावन आशिल्ले औषधीय गुण आसता ताका मस्त नमुने वखदांत आमी ते यूज जाता सो ते घाल्यार आमी कशाय कसो आसा एक अशी तोंडाक हांच्या बुन खाव येता गुरबिण्यान थर्ड ट्रायमेस्टरान तो जेवण जातरी एकय ते तुवें कोथंबरी आनी जिरे आनी हे तिनी ओट्टू घालून आमी कशाय करून घरकडे ताका थोडे लोणी घालून रायट ते कशाय करता म्हळ्यार ताका थोडे लोणी घालता म्हळ्यार ते तुका निसोरच्याक ते तुगेले तेदन कसं म्हळ्यार अनेक आमी म्हळ्यार तिगेले डेलिव्हरी इजी जावका त्या वेळेस आयुर्वेदान कसं म्हळ्यार वातानुलोमन म्हणटात आमी कळ्ळें तिगे शरिरान त्या टायमार वात दोष वृद्धी जावन आसता कळ्ळें ते वात दोष आमी शमन केल्यार कित्याक म्हळ्यार वाता इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टायप ऑफ मुवमेंट्स इन द बॉडी कळ्ळें आतां तुगे मूत तूं वचूं काय जाल्यार एक तुका डेफिकेशन जावका जाल्यार तुका टॉयलेट समज जावका जाल्यार तुका एक चेडूं तिगे शरिरान भायर येवका जाल्यार तांतू वाताचे पार्ट आसा रोल आसा कळ्ळें ताका आमी अपान वायू म्हणटात आयुर्वेदांत आता वातान तू
5 ನಮೂನೆ ವಾತಸ್, ಪಿತ್ತ ಅಂತೂ 5 ನಮೂನೆ ಪಿತ್ತಸ್, ಕಫ ಅಂತೂ 5 ನಮೂನೆ ಒಟ್ಟು 15 ನಮೂನೆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಸ್. ಖಾಲಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ મળે તીની નહીં, એક એક આમ 5 અસ. ते 5 दोष आग 5 नमूने गुण असत आणि त्याची काम असं मिळेल शरीरात. कळलं? प्राणोदान व्यान समान अपान हे 5 वायू, प्राणवायू, उदान वायू, व्यानवायू, समान वायू, अपान वायू, मग 5 नमण्याचे. ते 5 नमूने वायू 5 नमण्याचे काम असतं मिळेल शरीरात. तशीची आता डिलिव्हरी जेवचे कसं असं प्रोसेस असं ताक कमी हेल्प जेवत असेल अपान वायू. ते काही असता आमगेले पोटा भितर असता, आमगेले पेल्विस म्हणटा पळय ताजे भितर असता. ते अपान वायू अवरोध जाल्यार कसं नाही म्हणण्याचे ऑब्स्ट्रक्शन आईल म्हणून जाल्यार तुगेली डिलिव्हरी पुरा नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे पुरा प्रॉब्लेम जाता. मग आयुर्वेदाचे प्रकार प्रॉब्लेम जाता. सो ताका आमी कशें करता वायू अपान वायू अनुलोमन जेवका जाल्यार कसं करता म्हळ्यार ताका स्निग्ध अशी वस्तू घेवका. स्निग्ध म्हळ्यार ऑइली, फॉर एक्झाम्पल तूप, लोणी असल पुरा आमी चड ग्रीसी आशिल्ली आयटम चड घेतली म्हण जाल्यार तुगेले ते वायू शमन जाता, अपान वायू शमन जावन तांकां अवरोध येना, तेन्ना तुगेली डिलिव्हरी पुरा इजी जावन जाता म्हणलेले एक उद्देश. आता ಕೆಲವು ಜನ त्या टायमार शिरबला म्हणून एक शिरबला नूरबंधू म्हणून एक तूप असतं ते मस्त आता जन यूज करता, आता यूज करता ते आम्ही सांगता म्हणून आमगेले निमित आधी त्यांनी जाऊन तांकां ज्ञान असता विषय तांणी येवन आमगेले अंगडी येवन घेवन वतात. सो त्या क्षीरबला तूप घेवची आयडिया सेम. त्या क्षीरबला नूरबंधू म्हणून एक तूप येता ते 10 ड्रॉप्स दिसा 2 पंता हातार घालून लेवन हुनूदा पितात. ते एक जाले ते ताजे आयडीन सेम. तांकां तुका डिलिव्हरी इजी जाता, गॅस आनी पुरो उण जाता, पोटा दुखी थंय धरले हांगा धरले ते पुरा जायना तिका. सो तिने आराम येराशिवाय तिका जाता म्हळ्यार ते त्या दिवची एक. आनीक तावळ हांव सांगूंक विसरलो म्हळ्यार गुरमिणी आसतना एक विशेष जावन पुरा जनान घेवचे म्हळ्यार केसरी, सॅफ्रन. सॅफ्रन नाही चेरडू गोर जाता म्हण सांगची ते तांकां आश दाखोवची. एक्चुअली इट इज ए व्हेरी व्हेरी गुड नर्व अँड टॉनिक. त्या चेरडाले सगळे नर्वस सिस्टम ब्रेन आणि नर्वस सिस्टम डेव्हलप जावच्याक अत्यंत प्रयोजन पडची वस्तू म्हळ्यार केशर. कळ्ळें? तांकां आमी ते केशर 2 जेवा 3 येसड दुधा घालून ते घुंटून कळ्ळें ते डेली सेवन करचें. स्टार्टिंगार लागून 3 फस्टाचे एक म्हयनो म्हणटाना सुरू कर न्हू ते सादारण एक 7 मिनटां ते घेतल्यार त्या चेडाले ब्रेन आणि नर्वस सिस्टम ते चांग जाता, लायक जावन डेव्हलप जाता, स्ट्रॉंग जाता म्हणल्यार ते घेवचे. ते अनेक चांग विषय. आयुर्वेदांत चटणी ड्राय फ्रुट्स आणि यूज करूं येता, बादाम आनी यूज करूं येता, ड्राय फ्रुट्स. आता पळय अनेक कसं म्हळ्यार गुरबिण्यांक आयरन डेफिशियन्सी, फोलिक ऍसिड नेक्स्ट त्याच हय ते सोडून गेले. आयरन डेफिशियन्सी आता तुम्ही आता तुमगेले एक जन घेतात हय तांगेले गेले कुडले डॉक्टरला गेले कुडले तुमगेले बाळांतीला डॉक्टरला गेले कुडले फोलिक ऍसिड दिता ती, आयरन दिता ती, स्टार्टिंगार कोण दिता ती. आमकां फोलिक ऍसिड खंयच्यान मेळटा म्हळ्यार सासम आसा पळय ससमांत चड फोलिक ऍसिड, रिच इन फोलिक ऍसिड. सो आमची गेल्यांक कसं नाही प्रॉब्लेम ना. ते जाल्यार म्हळ्यार प्रत्येक फंड घालतात आमी फंड घालच्या बार हुशार ना. फंड घालच्या बार हुशार देखून फंडा विशयान आमची गेल्याक कसं नाही प्रॉब्लेम ना. सो तातूंत फोलिक ऍसिड भरपूर आमकां मेळटा. तशी आयरना खातीर आमी कशें करूं येता म्हळ्यार आमगेले करबेव कसं आसा ते आमी यूज करता. त्या वेळी आमी फंडा यूज करतात. बट आमी करबेवा चटणी कोण खावच्या जाता. खोबरी चटणी हय करबेवा चटणी, करबेव भाजून आसा पळय ते नारळ घालता चटणी कोण खाता ती. त्या वेळी ಸ್ವಲ್ಪ चटणी डेली खावं येता. मशिंगा सांग्या पल्लो खावं येता. मशिंगा सांग्या पल्ल्या उपकरणी कोण खावं येता. तांतूंत चड आयरन मेळटा, नॅचरल फॉर्मान मेळटा. आता आमकां इजिली अवेलेबल आसा आयरन टॅबलेट्स आनी अवेलेबल आसा. बट ಕೆಲವು ಜನ घेवचे जायना. आयरन घेतले कुडले तांकां कॉन्स्टिपेशन जाता.
तुम्ही सांगचे आयुर्वेदांत पुरे नॅचरल नॅचरल फॉर्म इंग्रेडियंट्स असायचे मग नॅचरल इंग्रेडियंट्स आर तुमकां त्याचं नरिशमेंट केल्यार बेटर त्याला आयर्न घेवच्या का जायना कितें जेव का आयर्न घेतले की आयदर दे विल हॅव डायरिया ऑर तुगेलें कॉन्स्टिपेशन केलो जना कॉन्स्टिपेशन जाता केलो जना डायरिया जाता आणि केलो जनाक पायल्स अनेक कसं म्हणणारे प्रॉब्लेम म्हणल्यार चर्ती पक्षाक गुरबिण्यांक सूर जावचे मूलव्याधी का पायल्स म्हणतात आता चर्तीची बायल मनशाक आमी पळयताना पायल्सा प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान आमगेले येताना आमी निमगेल्यार तांकां तुमकां केदन सूर जाल्लें हें म्हणून निमगेल्यार तांणी आमकां गुरबीणपणार सूर जाल्लें बाळांतिऱ्यान सूर जाल्लें म्हणटात सो ते अनेक कॉम्प्लिकेशन ते येवचे ना जे म्हूण जाल्यार कशें येवचे ते बिकॉज ऑफ प्रेशर इफेक्ट जड प्रेशर नाही प्रेशर इफेक्ट तुगेले आणि कॉन्स्टिपेशन हांव तावडे सांगता तुका वातान लोमन जावका डिलिव्हरी टायमार जाता आणि गुरबीण आसतना त्या तुगेले ग्रॅव्हिटी निमित्ती बॉडी वेट चड आशिल्ली चड अबाउट पण गुरबिणीक नॉर्मल आशिल्ले बायल मनशेक आनी गुरबिणीक आसपा सादारण 12 किलो वेट चड जाता टोटल 12 kgs ऑन एन एवरेज हांव सांगचें ऑन एन एवरेज 12 kg वेट चड जाता त्या चेडाले आनी पोटान दिशिल्ले उद्दा आसता कळवा फ्लुइड आसता फ्लुइडाचे प्लेझेंटाचे चेडाले आनी तिगेल बॉडी वेट म्हणटाना पळय तिगेल बॉडीन चड फॅट संग्रह जाता तेन्ना कळवा सो त्या टाइम म्हणटाना साधारण एक 12 किलो वेट चड जाता त्या 12 किलो वेट चड जाल्ल्या निमित्ती ते ग्रॅव्हिटी निमित्ती येवच्याक साध्यता आसा आनी कशें म्हळ्यार तिगेले हांव सांगिल्लें त्या त्या गॅस आनी तुगेले हे पुरा सम ऑब्स्ट्रक्शन जाल्ल्या निमित्ती वातानुलोमन जायना निमित्ती जावची साध्यता आसा सो ताका आमी मस्त केअर घेवपाक जाता ताका हें पुरा हेल्प जाता हांव सांगता शिरबला अशा पुरो आनी नोरिलॅंड वखद आसा आमी त्या वखद आमी सांगूक ते जायना आमी म्हळ्यार होम रेमिडीज मात्र सांगयात शिवाय मेडिसीन आमी तशी मोस्ट कॉमनली आयुर्वेदाक खंयचे मेडिसीन दिवचे प्रीनेटलाक म्हळ्यार गुरबीण आसतना म्हळ्यार गुरबीण आसतना हांव तावडे एक सांगलें तुका हें तुगेलें शिरबला तूप म्हणून सांगलें तशीच आनीक सुकुमार घृत म्हणून एक येता हें पुरा डॉक्टर एडवायजर घेवका आनी जेवण घेवच्या वचना जे त्या म्हळ्यार बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन विंगड आसता आतां वयर सांगिल्लें पळय आमी प्रेडिक्ट करूंक जायना ईच इंडिविज्युअल इज ए युनिक न्हय तांगेले बॉडीच कॉन्स्टिट्यूशन पळोवन तांगेले कंडिशन पळोवन आमी तांकां दिवपाक जाता हे सुकुमार घृत म्हळ्यार ते एक वखद आसा पळय मस्त लायक जाता हांव पळयलेलो प्रकार कसं लायक म्हळ्यार तुका तावडे सांगिल्लें पळय वातानुलोमन जेवच्याक एक दोनीच कशें म्हळ्यार हांव म्हगेलेच क्लिनिकान म्हाका जाल्लेलो एक्सपिरियन्स तुका सांगता एक बायल मनशी आशिल्ली कळ्ळें तिका म्हळ्यार बायल मनशी चेली ती फर्स्ट डिलिव्हरी ती गेले ओके तिका डॉक्टरान कसं सांगलें म्हळ्यार ही नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्याक साध्य ना म्हणून कसं लायक म्हळ्यार तिगेले पेल्वीस एंड्रॉइड पेल्वीस म्हणटात एंड्रॉइड पेल्वीस म्हळ्यार धर्मशाल पेल्वीसची धर्मशाल पेल्वीसाक आनी बायल मनशाल पेल्वीस म्हळ्यार कुर्टाक डिफरन्स आसा कळ्ळें तिगेले धर्मशाल पेल्वीसा वरी बाय चान्स तशें जाला तिगेले सो तिका नॉर्मल डिलिव्हरी जावची चान्स ना म्हणून म्हणला मग म्हगेले केस जाईल एक दीस कळ्ळें हाका कसं नाही कोर येतवय म्हूण सांगून हांव सांगलें प्रयत्न कोरयेत आता तिका तांणी सादारण तिका तेन्ना 4 की 5 म्हयने गेले पोटाक तिगेले ओके सो त्या टायमार सेकंड ट्रायमेस्टर आशिल्ली ती सो त्या टायमार ताणें येयली ती तेन्ना सांगलें पळय हांव केलो मेडिसीन तुमकां प्रिस्क्रायब करता ते तुमी यूज करा ती यूज करून जालें मागीर ते कशें कोण पळया रिजल्ट म्हणून ते कितें म्हळ्यार मिराक्युलसली ती डिलिव्हरी जाल्ली तांणी नंतर मागीर येवन नॉर्मल डिलिव्हरी त्यानंतर तांणी येवन मागीर सांगलें कसं म्हळ्यार ती पोटा दुख सूर जावन हॉस्पिटलाक व्हरून बेकार जाल्यार बाळान जाल्या ती म्हणून म्हळ्यार सो इजिली शी डिलिव्हर्ड नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्ला म्हणून सांगून तशीच आमगेले केलो हॅबिच्युअल एबॉर्शना केसीस येता कळ्ळें हॅबिच्युअल एबॉर्शन म्हळ्यार एक चेडूं आसता तांकां दोनी चेडा ट्राय करताना 2 महिने म्हणटाना 1 महिने 2 महिने 3 महिने म्हणटाना एबॉर्शन जेवचें रब्बाना कळ्ळें ते एक युट्रसाक एक हॅबीट जाता ते ताका आमी हॅबिच्युअल एबॉर्शन म्हणटात ती इट इज अनएक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कळ्ळें इवन डॉक्टरांक ते कसले म्हणून धरू जायना कसले निमित्त शकता म्हणून इट्स अ मेडिकल कंडिशन ओके वेर इन युट्रस वीक
तेश पुरे एक चेडू जावन आसता ताका तिका जावन ताजे निमते की वय त्या दोन्ही बळा तिका गरबुडा बना तसले एक केस म्हगेले आत्ता येईल आत्ता नाही हांव सांगचें साधारण एक 30 years बॅक स्टोरी हांव सांगचें एक बाई चेडलेक एक बाई मनशेक एक चेडू जाला चेडू जावन ते हो जाला ओके त्यानंतर हांणी कितली वेळ ट्राय केल्यार 5 की 6 पटी तिका एबॉर्शन सो तांणी त्यानंतर म्हगेले अशी ट्रीटमेंट आहे तांणी सांगले पळय अशी जाला अशें जाता आमकां आनीक चेडू जावंक म्हण अशें आसता कसं करचें म्हण हांव सांगलें आनीक पटी तूं गुरबीण जाल्ली कुडले म्हाका येवन मेळ सो आमी एक वील गिव ए ट्राय म्हण 3 महिने म्हणटा ती एबॉर्शन जाता ओके सो म्हाका येवन मेळ्ळा तेन्ना आमी कसं म्हण पळोवया म्हण सो हांव ती ट्रीटमेंट स्टार्ट केलें ट्रीटमेंट स्टार्ट करून 3 महिने म्हणटा कांय जायनी 4 महिने म्हणटा कांय जायनी 5 महिने जायनी त्यानंतर 9 महिने जावन ती डिलिव्हरी जाले ओके ते आतां चेल्ल्या वायटिकांनी जाल्ले 30 वर्स पयलीं विशय हांव सांगचें बट इट्स अ नाइस सक्सेस स्टोरी न्हू वय तांणी आतां तांकां उरगास अशें गे पुरो आनी कसं आमची गेले तांणी दे आर फ्रॉम GSB आमगेले समाज दाखोवनची सो तांकां ते उरगास अशें पुरो सो ते तशें जाल्लेलें आसता सो ते एक एग्जाम्पल हांव सब सांगिल्लें कशें जाल्यार मस्त जाता ती पण हांव सांगचें म्हळ्यार आमगेल्या आयुर्वेदांतू प्रसूती विशयान कळ्ळें प्रसूती तंत्र एक प्रसूती विज्ञान विशयांतू आमकां जावका जाल्यार स्कोप आसा जावका जाल्यार तितले स्कोप आसा सो त्या निमित्ती चांग वखद आसाची आमकां चांग गायडन्स आसा ताका जावका जाल्यार ते पुरो आमी यूज करून घेवं येता म्हण तशी दॅट इज द विषय आयचो सो डॉक्टरान आमकां जी मस्त पुरयला डिटेली एक्सप्लेन केला तीन डिफरंट स्टेजेस ऑफ एक प्रेग्नन्सी प्रीनेटल पिरियड कशी आयुर्वेद सपोर्ट करीत कशी केअर घेवीत कशी सपोर्ट करीत फॉर वेलबिंग फॉर अ व्हेरी गुड वेलबिंग आणि तशीची डिलिव्हरी कशी सुलभ जावीत म्हणून 2-3 केसेस सक्सेस स्टोरीज आता नाही त्यादन तुला डॉक्टर मामान शेअर केलेलं असतं सो मस्त खुश केला या नॉलेज ऐकून आणि काही मस्त हांगे लागी शेअर करू कसं नेक्स्ट एपिसोड आणतो आता मी नाही आता मी उरलेले आता गुरबिण्या विषय गुरबिण्याले आम्ही नॉर्मल जाऊन आम्ही कसं केअर घेऊ का म्हणाले आता नेक्स्ट तारीख विषय एक बोल विषय बाळान जत्तर मी वय त्याची जो बाळान जाऊच्या तुमका अनेक मस्त पुरा विषय असं कशा अँटीनेटल केअर आता मी उरलेले अँटीनेटल म्हणतात आणि पोस्ट नेटल म्हणतात कळलं आता मी आता विषय उरलेला विषय अँटीनेटल केअर विषय आणि पोस्ट नेटल केअर विषय नेक्स्ट डिलिव्हरी जल मागीर आमी तिका बाळ ती कशें पोसू का कसं कसं आयुर्वेदांतू कसं आसा तशीच चेडडाक आमी न्यू बॉर्न बेबी कसं आसा त्या न्यू बॉर्न बेबीक आमी कशी पळोवन घेऊ का ताका कसं कसं वखद दिवं का ताका कसं कशी केअर घेऊ का म्हळ्यार विशयांतू त्या वेळी आयुर्वेदांतू जावका जाल्यार तितलें आमकां नॉलेज जावका जाल्यार तितलें मेळटा सो तुम्ही स्टे ट्यून्ड आणि नेक्स्ट एपिसोड ऐकूया आम्ही डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायका लागी सो मस्त थँक्स धन्यवाद यूथ ऑफ GSB तुला तुमका आयच्या एपिसोडात थँक्यू